हांव पळयता की आमी टॅब दिवपाची स्कीम आमची माजी मुख्यमंत्र्यान काडलेली तेन्ना लॅपटॉप दिवपाची स्कीम काडली. हांवें रिव्यू घेतलो त्या स्किमीचो आनी मुद्दाम पळयलें. रिव्यू घेतल्या उपरांत कितें तर आमी आयटीच्या भुरग्यांक दिता लॅपटॉप, आर्ट्साच्या दिता, कॉमर्साच्या दिता आनी सायन्साचे दिता. खरेंच तो लॅपटॉप कितले भुरगे वापरताले आनी खरोच तेजो कितल्या जाणांक तेजो फायदो जालो. हांवें रिपोर्ट्स घेतले, मागयले. हार्डली ओन्ली 15 to 20% भुरग्यांनी खरो तेजो वापर केलो. तो म्हणटा स्कुलांतल्या टिचरा कडेन लॅपटॉपूच ना, स्कुलांत म्हाज्या कॉम्प्युटर लॅबूच ना, टिचराक तेज्या वेळेक एकदां कांयच कळना. टिचर म्हणटा म्हाजे कडेन लॅपटॉपूच ना, म्हाज्या स्कुलांतूय ना, हांव कितें सांगतलें. सो दॅट हे फावटी आमी रिवायज करून गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान आमी सुरू करता की गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी फुल पयली लॅब दिताले आनी ताज्या उपरांत आमी एडेड स्कुलांक वचपाचें आसा. काळाप्रमाण शिक्षकांनी नव्यो गजाली शिकूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थियेच्या श्री शांतदुर्गा विद्या मंदिर हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावणा वेळार उलयलो. जे टीचर ट्रेनिंगाक वचूंक नासले प्रायमरी पासून सेकंडरी पर्यंत अपग्रेडेशन ऑफ द टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यो स्किल्स म्हाका दिसता टिचराक शिकोवपाची गरज आसा. जो पर्यंत टीचर आपूण अपग्रेड जायना तो पर्यंत तो भुरग्यांक नवीन नवीन नॉलेज दिवंक शकना. तेणी दर वर्सा अपग्रेड जावचो पडटलो. हाज्या फुडें दर वर्सा ट्रेनिंग जी आसा ही टिचरांनी अटेंड करपाकूच जाय, कारण तेका अपग्रेडेशन जर जायना जाल्यार भुरग्यांक नवीन नॉलेज मेळची ना. पुरोटांटा खातीर श्यामसुंदर फडते.